गोवा टॅक्सी एपाक आमचो खर विरोध आसतलो आणि ते खातीर आमी रस्त्यार देंवतले। हातूंत कायदो आणि सुवेवस्था इबाडल्या ताची जापसालदारकी सरकाराची आसतली अशी शिटकावणी खासगी टॅक्सीवाल्यांनी दिल्या। दिवाळी उपरांत नोव्हेंबर म्हयन्याच्या पयल्या सप्तकांत सरकार गोवा टॅक्सी एप लॉन्च करपाचें आसा। देखून बिरेस्तारा खासगी टॅक्सीवाल्यांनी पणजेच्या आझाद मैदानाचेर आंदोलन करीत ह्या एपाक खर विरोध केला। फर्स्ट ऑफ ऑल एप बेस्ड टॅक्सीक प्रमोट करपाक कावंटर हाडले एअरपोर्टार तो कंडेम करपाक आनी सेकंड ते खातीर म्हणटा जेलाचो एप हाडटा। सो आमी हे जेलाच्या एपाक कोणूच जॉयन जावचे ना। एप बेस्ड टॅक्सी आमची गोंयान फिजिबल ना आनी त्यो आमची एप बेस्ड टॅक्सी आमचो धंदो सोंपोवंक येयल्ली ह्या गोंयान। सो आमी हेका कोणूच जॉयन जावचे ना म्हूण सांगपाक मिडिया मार्फत सरकाराक कळोवंक जाय म्हूण सांगपाक हांव येयल्ले आयज हांगर आमचे कडेन सगळे आख्खे ऑल ओवर गोवाचे जितके टॅक्सीकार आहा जे कोण सगळी असोसिएशन आहा सगळे मेन टॅक्सीकार आहा तितके आयज हांगर आमचे वांगडा आहा। तो मोहीन भितर स्टेटमेंट करता की तेज्या वांगडा स्टेक होल्डर आहा बाकीचे जांक जे असोसिएशन आहा म्हणटा तेज्या वांगडा खंयचेच असोसिएशन ना। तेजे कडेन फक्त ते युनायटेड टॅक्सी मॅन आहा तेजे दोग तीग जाण आहा तेजे लाळ चाडटात ते ताजे वांगडा आहा। सो आमी आज सरकाराक सांगूंक सोदता तुमी कितकेय आमचो धंदो उद्ध्वस्त करपाक ट्राय केला सुद्दां नाल्यार आमी उगी रावचे ना। जी एज्युकेशन प्रोटेस्ट गोंयान जाल्या तेज्या पेक्षा महाभयंकर एज्युकेशन प्रोटेस्ट गोंयान जातले आनी कायदो आनी सुवेवस्था बिगाडली नाल्यार हाका सरकार जबाबदार आसतलो। ही तेंच्यांनी नोंद घेवपाची आनी जर सरकाराक गॅप हाडूंकूच जाय जाल्यार हाडच्या पयलीं ते मोहीन गुदिन्याचें मेंटल हेल्थ आहा तें चॅक करून घेवपाचें। कित्याक तो पिसो गो कितें बडबडीत चालू आहा तो टॅक्सीकारांक सोंपोवन टॅक्सीकारांक धंदो उद्ध्वस्त करून आपली वर्सां भरूंक सोदता तो। सो सरकारान जे हे पाऊल हाडला जेलाच्या अंडर ते एप हाडूंक सोदता तो फाटीं घेवपाचो। एप बेस्ड टॅक्सी आमकां गोंयान नाका। हे कितें हो सगळो षडयंत्र जाल्लो आहा जे लोकल बिजनस स्टॅब्लिश बिजनस आहा टॅक्सीकारांचो जो निमाणो बिजनस गोंयकारांच्या हातीन उरला तो बिजनस उद्ध्वस्त करून खंय तरी प्रायवेट प्लेयर आनी एग्रिगेटरांच्या हातीन दिवपाचो षडयंत्र आहा। हेज्या पयलीं सरकारान आपल्या स्वार्थाक लागून मायनींग सोंपयला आतां ट्युरिजमूय स्लो सोंपोवंक सोदता। सो सरकाराक आमची मिडिया मार्फत चेतावणी आहा की तुमी आमच्या पोटार पांय दवरूंक येत नाल्यार आमी तुमकां सोंपयतले आमी बसचे मोडचे ना घर। हांगासर येयला आतां स्ट्रॉंगली कंडेम करपाक आमच्या मिनिस्टराक ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक की फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणल्यार तेणी आमकां माफिया म्हणलें लास्ट टायम तेणी आमकां माफिया म्हणलें। आमी माफिया न्हू माफिया कोण न्हू तेजें ताका खबर आसा आनी तेज्या फाटल्यान माफिया आहा ती आमकां माफिया करूंक सोदता। आमी माफिया न्हू। सेकंडली तो आतां नेवो एप हाडूंक सोदता आमकां आतां की सगळे ट्युरिजम मिनिस्टराक आनी दोग तीग जाणांक घेवन नेवो एप आमी तो ते एपाक कंडेम करता आमी त्या एपाक जॉयन जावपाचें